ऑन दॅट नोट वील गो टू अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आणि तो म्हळ्यार आमी दिवाळीचेर सुरवात केल्ली. नरकासुरा वेल्यान आमी लास्टाक दिवाळीचेर पावताय आतां बरे गजालीचेर पावया. लास्टाक आमी श्रीकृष्णा मार्गाकच पावपाक जाय. दिवाळी अंक म्हणटा ती गजाल म्हाका दिसता दर गोंयकाराक खबर आहा. दर गोंयकार ही वाचपाक रावता, तातूंतल्यान तुगे शिकपाक रावता, जाणून घेवपाक रावता. पूण ह्या वर्साक आमी एक बरो वेगळो प्रयोग केला आनी तातूंत म्हाका दिसता जॉयलान उलोवचें. आनी एक जनरली मराठी दिवाळी अंक येतात, मराठी पेपर दिवाळी अंक काडटात आनी ते बाजारा भितर येतात, ते महाराष्ट्रा येतात, गोंया येतात. पूण पयली फावट आमी हांगा गोंया भितर एक प्रयोग केला की इंग्लीश दिवाळी अंक काडला. आनी आय लायक जॉयल युअर दिवाळी डी लायट. दॅट्स द व्हेरी नायसली यू हॅव नेम्ड इट. सो हो तुमकां दिवाळी अंक पळोवपाक मेळटलो. आनी इंग्लीश दिवाळी अंक जनरली म्हाका दिसता सगळ्यांक मराठी दिवाळी अंक पळोवपाचो आनी वाचपाची संवय आसा. इंग्लीश दिवाळी अंक जॉयल कित्या खातीर? This is a idea which I floated in one of our meetings. Why we see our paper as a Goan. We have readers across the communities. Whether it is Catholic, Hindus, Muslims, all communities are our readers. We are not specifically looking at only one type of reader. So I असंच एक हें काढलं की why we should not come out with a Diwali booklet. And my team immediately picked it up. Why not? Why we can give it a try. आणि अशेंच करून आमी आमचे रायटरा म्हऱ्यान गेले आनी सांगलें वेगळे कितें तरी हाडूंक मेळटलें आमकां दिवाळीचें. लायक हाव डिफरंट कम्युनिटीज सेलिब्रेट this thing, like how Catholics also are part of this celebration, how maybe our Goans celebrate Diwali. वेगळे डायमेन्शनाचे अशे रायटर बेवरीत येयले आनी सारके मुखार येस वी आर कॉन्ट्रिब्युटींग म्हणून इतले आर्टिकल आयले की आय कूड नॉट स्टॉप. आय सेड लेट्स गो हेड. आनी मागीर आमकां एडवर्टायजरान सपोर्ट केलो तेणी. एडवर्टायजर म्हाका कांय टॉपिक्स म्हाका बरे दिसले सारके. वॉट दिवाली मिन्स टू गोवन्स लिव्हिंग अब्रॉड इज वन ऑफ द व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दॅट इज देर. बाकीचे म्हणटा तुगे दिवाली रेसिपीज आसात आनी वॉट दिवाळी मीन. I want you to talk about what Diwali means to the Goans who live abroad. What was it? Because this is something बाकीची गजाली अशी आहात की we usually talk about them, we know about them. आता अशी गजाल आसा की Goans living abroad, they celebrate all festivals. Whether you are a Catholic or a Hindu, they मेळटा आनी more enthusiasm than we do. आनी कितले प्रमाणान करता तेंचे व्हिडिओ येता तेन्ना आमकां दिसता तेका लागून वी वर इन्स्पायर्ड टू स्टार्ट दॅट ग्लोबल गोंयकार 2-page supplement every week. It is because of that kind of enthusiasm which we saw in the Goan community abroad. एक फेस्त कशें जाल्ल्या भाशेन इट्स लायक अ फेस्टिवल टायम. दिवाळी असले स्वीट्स घेता सगळे हें करता सेलिब्रेशन करता. सो there are people who are ready to write. It's again I'm taking a thing from your page on this. The joy of community celebration. So that is a classic example of how various people come together in one single place and celebrate the festival with diya laita ani kite karta, lanterns laita. So that's the beauty of. तसोच आमचो गोवन वार्ताचो मराठी दिवाळी अंक आयला. किशोर, त्या दिवाळी अंका विशीं तुवें सांगचें. पहिले सुरवातीक हांव जॉयलाचें एप्रिशिएशन बिकॉज ऑफ हीज idea of I really felt nice holding this. It is really a fantastic idea. जशें जॉयलान सांगलें की सगळे कम्युनिटी आतां इंग्लीश म्हणजे आमी कितें केलें आमच्या मनान एक धरला की इंग्लीश इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिश्चन्स, मराठी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिंदूज. इट इज नॉट लायक दॅट. सो त्या संकल्पना दिवाळी अंक इंग्लिशींतल्यान येवपाक शकता आनी इतलो बरो येवपाक शकता इज समथिंग दॅट इज व्हेरी व्हेरी एब्सोल्युटली एंड युनिक एक्सपेरिमेंट. इट नीड्स एन अपलाउड ऑफ गोवन. आतां गोवन वार्ताचो जो दिवाळी अंक आसा, गोवन वार्ताच्या दिवाळी अंकाची एक वैशिश्ट अशें की गोंयान दिवाळी अंक हे महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली संस्कृती आनी वाचन रिडींग म्हणटात ती हॅबीट जी लागल्या पळय सुरवाती पासून ती दिवाळी अंकांतल्यानूच तयार जाली. वेगवेगळे भुरग्यां खातीर दिवाळी अंक, सिनियर सिटीजना खातीर दिवाळी अंक, रिलिजियस विशयांचेर दिवाळी अंक, विनोदी दिवाळी अंक आणि ही वाचन संस्कृती दिवाळी अंकांतल्यान वाडली. भलायकेचेर दिवाळी अंक एब्सोल्युटली म्हणजे खूब आयुर्वेदाचेर, किल्ल्यांचेर आवाज आसूं, शतायुशी आसूं, प्रचंड विशय दिवाळी अंकाचे आसा. आता गोंयाच्या बाबतींत जर सांगपाचें जालें गेल्यार गोंयचे आमचे पेपर खंयचे म्हणजे गोवा बेस्ड,
तर गोवन वार्ता हो एक गोवा बेस्ड पेपर. गोवा बेस्ड पेपराचो दर्जेदार दिवाळी अंक अशें केन्नाच जायनासलें, कारण महाराष्ट्रान एक वर्तमानपत्रां आसली ती एक अशा पद्दतीचे दिवाळी अंक काडटाले की आमचो दिवाळी अंक थंय खंय तरी बारीक बाबडो आमच्या गोंया भाशेन बारीक दिसतालो. पूण ही जी परंपरा आसा ती मोडीत काडपाक गोवन वार्तान यश मेळयलें. एक अशा पद्दतीचो दिवाळी अंक काडला गेल्या वर्साच्यान सुरवात जाली ताका, आनी आतां ह्या वर्सा की हो आमचो दिवाळी अंक महाराष्ट्रांतल्या बाकीच्या दिवाळी अंकाच्या तुलनेन तोला मोलाचो अशा पद्दतीचो दिवाळी अंक काडला. अभिमान दिसता आनी क्वॉलिटी आनी कंटेंट ह्या दोनूय गजालीचेर भर दिवन एक सामको दर्जात्मक दिवाळी अंक ह्या फावटी गोवन वार्तान काडला. एकूच उदाहरण दिता तुका प्रमोद, त्या दिवाळी अंकान एक पयलोच लेख आसा रमाकांत घालपाचो, ब्लॅक अँड व्हाईट फ्रॉम 1961 to 22. तेतून एक रमाकांत घालपान बींग अ काँग्रेस लिडर तेणी ज्या पद्दतीन ते सगळो घटनाक्रम बरयला तेतून एक तेणी बेस्ट उदाहरण दिला की फ्रॉम 1999 टू म्हणजे 10 वर्सां 2000 मेरेन जे राजकारण गोंयांत घडलें 13 मुख्यमंत्री पयले, त्या वेळार काँग्रेसीन जे पक्षांतराचें राजकारण केलें त्या काँग्रेसीक खरोच आता नैतीक अधिकार आसा काय कितें बीजेपीचेर टिका करपाक की तुम्ही मास पक्षांतर करता काय म्हणून. एक बरो पॉयंट ह्या पॉयंटाचेर सगळेच गजाली सांगल्यार तुम्ही वाचतले कितें.